समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे दोन कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरीवयल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब शुभेच्छा। देवी लयराईच्या जात्रेक मोगरेच्या कळ्यांचें विशेष महत्व आमी पळयता की आज पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी दरवळून गेल्लो आसा। वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता। फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरी स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता। जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली हांगा काम करीत आसा। एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला। फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आनी बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतला। आमचो स्थानीक आमदार बाब देवेंद्र शेट गोंय कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा आनी ह्या पुराय परिसरांत जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडंट परत सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या। आज एकूण जर व्यवस्था पळयली जाल्यार एक बऱ्या तरेची व्यवस्था आसा। आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, आमचे कलेक्टर ऑफिस आनी खास करून दिसा आमच्या मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून ही सगळी व्यवस्था आनी खास करून आमची देवस्थान समिती एक बऱ्या तरेची व्यवस्था हांगा आसा। कारण गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जालो आनी त्यामुळे परतशी घटना घडूं जायना म्हणून सगळ्यांनीच केअर घेतिल्लें आसा। संख्य अशा भावीक ह्या जात्रेक देवीची प्रार्थना करता, भक्ती भावान देवाक मागता आनी ही मागणी देवान पुरी करची अशी आयज हांव मागता।